Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयचो आयतार ह्या सेवा धर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. आयज सोमया जेजू क्रिस्ताची सोगटा सर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समारंभता. ह्या दोबाजीक परबेक विशय घेतला जेजू रायाची ल्हानविकायेन सेवा करुया, स्वर्गीय राज्याची नागरिकां जावया. एका संवसारी राजाक आमी कसो चित्रायता? राजा एका व्हडल्या सिंहासनाचेर बसलेलो. ताचे लागीं झुजाक वचूंक व्हड फौज, ताची सेवा करूंक साबार चाकर आनी व्हडल्या राजमहालांत रावलोलो आनी आपले पोरचेचेर हुकूम चलोवन तांचेर राज करता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण कांट्याचो मुकुट स्विकारलो. जेजूचें सिंहासन एक लाकडाचो खुरीस. जेजून हुकूमशाय न्हय पूण मोगान, सेवेंतल्यान आनी बोगसणेंतल्यान आपलें रायपण चलयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवन ताणें सगळ्यां खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयची दोबाजीक परब ह्या आमच्या दुर्लभ राजाची ल्हानविकायेन सेवा करूंक आपयता. जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. तोस्तांत उदक आनी रुमाल. तोस्तांत उदक आनी रुमाल खुणायता ल्हानविकाय आनी सेवा. सोमया जेजू, निमाण्या जेवणात तुवें शिसांचे पांय धुले आनी आमकां तुज्या पाटलावदारान ल्हानविकायेची आनी सेवा चाकरेची उत्तम देख दिली. आमच्या जिवितांत आमी फडपणान आनी गर्वान जियेल्या. आमची किरकोळ सेवा दुसऱ्यांक दिवचे बदलेक दुसऱ्यांनी म्हजी सेवा करची असलें धोरण आपणायलां. सोमया काकलुतकोर. कांट्यांचो मुकुट. कांट्यांचो मुकुट कोस्ट आनी जेजूचें रायपण खुणायता. संवसारी राजा भांगाराचो वो किमती मोलाचो मुकुट घालता जाल्यार जेजू तुवें कांट्यांचो मुकुट घालून तुजें रायपण त्यागाचें म्हूण आमकां दाखयलें. आमच्या जिवितांत आमी कोश्ट दुमाळो नाकारला. दुसऱ्यां सोबें त्याग आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवंक विसरल्या. क्रिस्ता काकलुतकोर. खुरीस. खुरीस शीम मेर नासलेलो मोग खुणायता. सोमया जेजू, संवसारी पदवी आनी धोनीपण तुवें नाकारलें आनी खुर्साची वाट तूं जियेलो. आमचे खातीर खुर्सार मरोन तुवें आमचे सोबें शीम मेर नासलेलो मोग दाखयलो. आमी आमच्या जिवितांत तुजे असलो निस्वार्थी मोग दाखोवंक फाटीं उरल्या. सोमया काकलुतकोर. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायलाचीं कुळां दाविदा सोरशीं येतात आनी ताका आपलो राजा म्हूण मानून घेतात. हें आमी आयकतल्या. सावलू राजाच्या काळार कशे भाशेन हुशारकायेन दाविदान तांकां फुडें व्हेली ताचो उगडास तीं करतात. इस्रायल देश दाविदाक एक राजा म्हूण
अभिषिक्त करतात. ही घोडणी आमी आतां चितान आयकुया. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो कोलोसकारांक बरयलोले चिठीन जेजू क्रिस्त सगळे रोचणेमध्ये दिसो नासलेल्या देवाचो रूपकार म्हणून सांगता. सगळ्यो वस्तू ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचून आयल्यात आनी तो सगळ्यांक एकठांय दवरता. जेजू पवित्र सभेचें मस्तक आनी खुर्साचेर आपल्या मरणा वरवीं ताणें आमकां सोडवण फावो केल्या. मन लावून आयकुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आनी ताच्या बराबर खुर्सार मारलोल्या चोरांची खबर आतां आमी आयकतल्या. जेजू खुर्साचेर कोस सोंसतना ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. पूण जेजू सांगाता खेळायलोल्या दोगां चोरां मदलो एकलो आपलें पातक वळखता आनी जेजू सोमी म्हूण मानून घेता. आपलें पातक रडतल्या चोराक जेजू स्वर्ग भासायता. खुर्साच्या पलंगार थावन जेजू दयाळ रायपण दाखयता. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाची सगळीं कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोखताचीं. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे पोरजे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मळार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा हुजीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडतांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां ती. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदरो, दाविदाच्या घराण्यांच्यो सदरो. जबाब संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. भाग्यवंत पावलोन कोलोसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गांदियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणेंच काळोखाचे पदवींतली आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतरायलीं. ताचे सोवे आमकां सुटका आनी पातकांचें भोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगोडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगळ्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसोनात त्यो. शिंवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती ओ अधिकारी आसा तें सगळें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां.
सगळे रोजचे आदी तो आसा आनी तोच सगळे एकवटांत सांबाळता. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचे मोस्तोक. तो ओरोंब देखून सोगटांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवंत जालो. ताचे सवे सगळी सोपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानले आनी ताचेच उद्देशी ताणें खुर्सार विक्रायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रोचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदैव. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोक उबो रावन पळयतालो पूण वडील जेजूचे मोस्कुर्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विंचून काडलेलो अभिशिक्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकाळलोल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळें, तूं क्रिस्त न्हय? तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय? आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबां प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हळें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. आमचे धर्मीक फुडारी, पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय, वडील कशे शाणेपणान आपले परजेक चलोवंक तांकां आपल्या मुण्यारपणान सदांच कृपा आनी दैवीक मार्गदर्शन मेळूंक तांणी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकुट कसो प्रितीमोग तुमचे मदें वचून दी, कित्याक ताचे वरवीं
सगळ्या सुगुणांचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मूल्यां आनी बांदपास सदांच उखलून दवरूंक माणकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक, भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. तुमी देवान विंचून काडलोली, पवित्र केलोली आनी ताचे अपूर्वयेची देखून तुमी दयाळ मोवाळ काळजाची, भोली, खालती, दुलोप आनी व्हड सोंसणीकायेची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाझरेथच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचें कुटुंब मोगाचे फोलेर जावंक, कुटुंबांत गैरसमज, झगडीं, आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दयाळ मोवाळ काळजाची, भोली, खालती, दुलोप आनी व्हड सोंसणीकायेची मनशां जावन कुटुंबांत जियोंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सद्या घोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक, वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेल्याचे सेवेंत वाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. नियाळ, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. लूक 23:30-7. नियाळाक आदार. एका दिसा पिडेंत आसलोल्या भुरग्याच्या बापायक दोतोरान सांगलें, भुरग्याक वांचोवंक जाय जाल्यार ताणें बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करून आपलें जिवीत रिस्कार घालचें पडटलें. बापायन फुडें आनीक कांयच चिंती नासतना सर्जरी करूंक आयतो जालो. आखरेक आपल्या भुरग्याक नवो जीव दिवन आपुणूच सोंपलो. हो ताचो उगडास जायत्या जाणांच्या मनान उरलो. जेजू राजकारण बांदूंक येवंक ना, पूण तें सुदारूंक वावुरलो आनी ताणींच ताका खुर्सार मारलो. पोरजे खातीर तो मरोंक राजी जालो. ताचो हो अमोर उगडास सगळ्यांच्या काळजांत उरलोलो आसा. जेजू मोगान आनी मोळपासान दुसऱ्यांची काळजी घेवन मेलो. ताचे मुखार येवचें आसा तें भारादीक दुखाचें ओजें तो जाणा आसलो, पूण काळजीदारपणी तो फुडें गेलो
सेवा दिता तेन्ना कोण मनीस खंयचेय कुळयेचो खंयच्याय घराण्याचो हें ताणें पळोवंक ना. एका राजाचें आपोवणें आपले पोरजेची राखण करून तांकां सुटका दिवंक आनी गरज पडल्यार आपलो जीव लेगून दिवंक व्हड त्याग संवसारा पासत केलो. नितीवंत बापा, वेगळोचार ओ अंतर करिनासतना सेवा दिवंक आनी जिवीत करचूंक आमकां नितीची, शांतीची, मोगाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.